नमस्कार. अंतरिक्ष अप अँड अवेत परतून एकदा तुमचो येवकार. आमी जेन्ना एस्ट्रॉनॉमीबद्दल उलयतात तेन्ना सगळे आकाशाकडे पळयतात. आकाशान दिसतात सगळी नक्षत्रां, तारे, ग्रहां आनी सूर्य, चंद्र हे सगळे वस्तू. आनी लोकांक दिसता एस्ट्रॉनॉमी म्हणजे कितें तरी आकाशांतले वस्तू इतलीच एस्ट्रॉनॉमी. पूण तें एक्चुअली चुकीचें आसा. आमच्या दैनंदीन जिवनान डे टू डे लायफान कितलें अशें जें आसा जे डायरेक्टली एस्ट्रॉनॉमीच्यान आमकां मनशांक मेळ्ळां आनी ताजेच खातीर आमचें जीवन हे पृथ्वीचेर इतलें सुंदर आनी सोयिस्कर म्हणजे इतलें प्रॅक्टिकल सगळें जालां. आज आमी एक खूब इम्पॉर्टंट विशय घेवपाचो आसात जाचे शिवाय आमचें जीवन पृथ्वीचेर शक्यूच जावचें ना. तुमी समजलें आसतलें हांव कित्या बद्दल उलयतां तें. म्हजे चारूय भोंवतणी आसा हांगा सुंदर सुंदर घडयाळ्यो. आमी उलयतले आज अबावट टायम. तर टायम आनी एस्ट्रॉनॉमी हाचो कितें संबंद आसा? वेळ आनी खगोलशास्त्र हाचो कितें संबंद आसा? वेळा बद्दल खुबशे क्वेश्चन्स आसतात. दिसता सोंपो पण समजुपाक खूब कठीण असो वेळ आसा. आमी आज वेळ म्हणजे टायम कितें तो सोदून काडपाक प्रयत्न करूया. To realize the value of 1 second, ask a person who narrowly avoided an accident. To realize the value of 1 millisecond, ask the person who took the silver medal in the Olympics. Time waits for no one. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called the present. आमी आसात पणजे झवेरी ह्या शॉपात. सुंदर लाख लाख मोलाच्यो घडयाळ्यो म्हज्या भोंवती आसात. सगळ्यांचें मन सामकें भरून वतलें इतल्यो सुंदर घडयाळ्यो हांगा आसात. आनी म्हजे बरोबर आसात दुकानाचे ओनर्स आनी बिझनसमॅन प्रेमल झवेरी. तो प्रेमल, आय वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. यू आर सराउंडेड बाय टायम all the time and you sell time to people. Exactly. So according to you, what is the understanding or what is the meaning of time according to you? Well, according to me, time is you can say a passing of a moment. Okay. For a lot, time is money. Okay. Well, we hear a lot of people talking about time and tide shall wait for no man. Right. So for me, it's just passing of a moment, a second. That's what time is for me. Now, what science says about time? The scientific definition of time, I have it here with me. Sure. It says the system of those sequential relations that any event has to any other as past, present or future, indefinite and continuous duration, regarded as that in which events succeed one another. Wow. So this is what is time. Did you understand? Part of it. Okay. Part of it. Actually, I didn't understand anything. Okay. सो म्हाका तरी कांय कळुना. प्रेमलाक थोडें कळ्ळें आमचें डेफिनेशन. हेच खातीर हांव सोदून हाडपाक आयला की टायम म्हणल्यार कितें तो. इतलें सोंपें दिसता पण इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, द अंडरस्टँडींग ऑफ टायम. म्हजे बरोबर आसात डॉमिनीक आनी समीर. पळोवया हांकां टायमा बद्दल कितें खबर आसा तें. टायमाच्या शॉपान आसात तीं. कितले टायमाचें अंडरस्टँडींग आसा तें आमी सोदून काडया. हाऊ डू यू थिंक द टायम एक्चुअली स्टार्टेड? आय मीन, हाऊ डीड मॅन अंडरस्टँड टायम? Basically, in ancient ages, the man used to look at the skies, maybe the interpretation of the sun, and the different galaxies and all. They come to know the period and the night and the day and else. जेन्ना सुर्याची किरणां, सूर्य आकाशान मूव जातालो, ते जी शॅडोज पडटा सुर्याच्यो किरणांच्यो शॅडो पडटात तातूंतल्यान सन डायल किंवा जी सूर्य घडयाळ आसा ताचो शोध लागलो आनी मनशान फर्स्ट टायम वेळ वळखुपाक आनी समजुपाक सुरवात केली. कितें तरी बदलता हें मनशाक कळ्ळें. आतां टायम म्हणजे कितें तें डॉमिनिकान सांगिल्लेंच आसा. टायमाचें सिंपल डेफिनेशन अशें आसा की टायम इज द मुवमेंट ऑफ द होल युनिवर्स. नोट करपा सारकी गजाल आसा की आमी सगळें मेजरमेंट जेन्ना डेसिमल सिस्टमान करतात, म्हणजे 10, 20, 100 अशें डेसिमलान करतात. टायमाचें मेजरमेंट मात 12च्या स्केलान जाता. 12च्या स्केलाक डिओ डेसिमल म्हणटात. तर आतां समिरा कडेन विचारया, हे टायम जो सगळे कडेन हांगा आसा तो 12 तासांचो, 24 तासांचो असो कित्याक आसता? 10, 20, 30 अशे वेळान टायम कित्याक कॅल्कुलेट करनात? सो समीर, माय क्वेश्चन इज टू यू, वाय टायम इज कॅल्कुलेटेड इन अ डिओ डेसिमल सिस्टम? वॉट डू यू थिंक? It never clicked in my mind. Like, I never thought about this. Okay. Yeah. So you accept that it's a strange measurement. Yeah, something strange. Yeah. It's not a normal thing. Yeah, something different. So I think that's what makes time strange. It is not like anything else. It's calculated in a different way also. So I would like to tell you, I would like to inform you की टायमाचें कॅल्कुलेशन एक्चुअली खूब पयलीं मनशान केलें खरें, पण फर्स्ट टायम कॉन्क्रीट
कॅल्क्युलेशन जालें इजिप्टांत. हिस्ट्रीन अशी नोंद आसा की व्हॅली ऑफ द किंग्स हांगाचे सगळे राजांची इजिप्टाच्या राजांच्यो समाधी आसात. ताज्या समाधीन सेटी म्हणून जो राजा आशिल्लो ताज्या समाधीच्या सिलिंगाचेर सगळे 12चो जो स्केल आसा तो मार्क केल्लो आसा. 12 म्हयने बी हे सगळे कॅलेंडर बी हे सगळे मार्क केल्ले आसा. इवन आमी तुमकां खबर आसतलें आमी जो फूट रोलर यूज करतात ताजेर 12 आसतात, 10 आसतात. सो डिओडेसिमल सिस्टम टायमाच्या मेजरमेंटान अशें दिसता की इजिप्टाच्यान आमी फॉलो करतात. तर आमचे एन्शंट सिविलायझेशन्स जे आशिल्ले पुरातन संस्कृती हातून खूब तरेच्यो घडयाळ्यो वापरून मनीस टायम पळयतालो. एक सगळ्यान पॉप्युलर आनी कॉमन जी घडयाळ आशिल्ली ती उदकाची घडयाळ आशिल्ली, ताका क्लिप्सेड्रा म्हणटाले. इवन भारतांत सुद्दां घटिका पात्र बी म्हणून ते वापरताले. आनी हे हाजें ऑरिजीन इजिप्टानूय मेळटा. इजिप्टान खूब कडेन हे क्लिप्सेड्रा अशें आमकां पळोवपाक मेळटात. वॉटर क्लॉक, हॅव यू हर्ड ऑफ अ वॉटर क्लॉक? Do you sell a water clock here? No, you don't sell it. All the clocks are waterproof, right? Waterproof, not water clocks. So water clock हो आज कन्सेप्ट ना, पूण आमच्या पुरातन वेळान आशिल्लो. ताज्या वयल्यान खूब तरेचे घडयाळी आशिल्ल्यो. आनी मेडिवेल पिरियड गॅलिलियो जो आमचो एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो, गॅलिलियोन पेंडुलम क्लॉकाची सुरवात केली. वॉट डू यू थिंक, समीर, इज द मोस्ट एक्युरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड? आय एम शुअर ऑल द क्लॉक्स आर एक्युरेट हियर. But which will be the most accurate clock? Must be atomic. Atomic clock. Okay. So atomic clock ही समीरान सांगले is the most accurate clock जी संवसारान आसा. atomic clock कितें ती आमी प्रेमला कडेन वचून विचारया. So Premal, I found out from your shop that the most accurate type of watch in the whole world is supposed to be an atomic clock. Okay. So can I buy an atomic clock here? Well, till today nobody's asked for something like this, but if I get in few inquiries, you may find it in my shop soon. Okay. Not that I could afford it. It will be a, I think, very, very expensive thing. Can you, I think you have heard of an atomic watch. Yes, right? we have. Yeah. What exactly would be an atomic watch? I mean, what is so specific that it is not available in a day-to-day thing? Well, an atomic clock is used for very high precision industries. Okay. I guess you may use it for very systematic uses also. Okay. Like even satellites and all those things. Yes. Satellites I'm sure and all about that. Yeah. So actually, Premal, I have a definition of time divided as per an atomic clock with me. I would like to share it with you. Sure. And all our viewers. आमच्या सगळ्या दर्शकां बरोबर हांव शेअर करूंक सोदतां की atomic clockचे एक्युरेसी आनी प्रेसिशन कितें आसा तें. अशें म्हणटात की जे सेकंड आसा, एक सेकंड आसा, तर 1 मिलियन्थ ऑफ अ सेकंडाक 1 मायक्रो सेकंड म्हणटात. 8 झिरो आसा आनी 1 आसा, इतलो भाग जर सेकंडाचो केलो मायक्रो सेकंडाचो तर ताका नॅनो सेकंड म्हणटात. नॅनो सेकंडाचो 1000 भाग केलो जाल्यार ताका म्हणटात पायको सेकंड. आनी पायको सेकंडाचे 1000 भाग केल्यार ताका म्हणटात फेमटो सेकंड्स. म्हणजे इतले एक्युरेट आसता एटॉमिक क्लॉक जो आमकां फेमटो सेकंड सुद्दां दाखयतात. आनी अशी आमची नोंद आसा की एका सेकंडान भितर इतले फेमटो सेकंड आसा की गेल्या 31 मिलियन वर्सान सेकंड्स नाशिल्ले. इतली एक्युरेट आसा आमची एटॉमिक क्लॉक. So again I'll come to you. Have you heard of a femtosecond? No, I've heard of a few other ones, but not at least femtosecond. Okay. Yeah. So I think one day I'll come to you and search for a femtosecond watch. I'm sure you're going to have it. Sure, maybe possible. Okay. So ही आशिल्ली आमची एटॉमिक क्लॉक. एक ल्हानसो व्हिडिओ पळोवया. इसा जे आसा युरोपियन स्पेस एजन्सीन हांणी गॅलिलियो नांवाचें एक फूल बॅटेलियन तयार केलां, एक फूल ग्रूप तयार केला सॅटेलायटांचो जो अंतरिक्षांत वतलो आनी पृथ्वीचेर टायम दवरपाक आमकां मदत करतलो विथ द हेल्प ऑफ एटॉमिक क्लॉक. Although from a distance the Galileo constellation may look like a molecule with electron satellites and the Earth as its core, this atomic comparison only really comes into its own when one considers what lies at the heart of Galileo, the measurement of time. In fact, the Galileo system is one vast space clock, the accuracy of which is crucial to the quality of position calculations, and to ensure the success of this, Europe has developed what are known as atomic clocks. An atomic clock that deviates by 1 nanosecond produces an error on the ground of 30 centimeters, which if translated to a second, makes an error of 300,000 kilometers, which means one might as well be on the moon. Hence the importance of reducing inaccuracy and the key role played by the clocks on board the Galileo satellites. The Galileo satellites are equipped with the best clock ever launched into space, known as the Passive Hydrogen Maser. Maser stands for Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. From the outside,
The clock just looks like a large cylindrical case, but inside atoms are dancing. Dancing a waltz with such regularity that it's in fact the source of this extreme precision. The functioning of the atomic clock is linked to the behavior and the movement of hydrogen as it follows a predetermined course. Hydrogen molecules are channeled into a space where the molecules are split into two atoms that can be in two quantum states. States that can be differentiated by their colors, red and yellow. These atoms then pass down a long tunnel where they're sorted before continuing towards a huge cavity where they move in every direction. This is where the atoms are stimulated, excited, causing them to pass from one state to another, thus leading to the stimulated emission of microwave photons. Here they're orange. The frequency of this emission is absolutely stable and reproducible, and it is this accuracy and regularity that produces the atomic rhythm, essential to the services offered by the Galileo system. These impulses are then transformed into signals which are sent to Earth with a metronomic rhythm. All the satellites that make up the Galileo constellation will be equipped with these clocks, whose unchanging rhythm will enable ground receivers to calculate with extreme accuracy user positions, time and speeds, data that is essential for a whole range of applications. So Premal, I came here to discover what is time. We had a nice discussion. We found out a lot of things. So many things you told me, so many things I told you. So I think today's discussion will be very successful. I know you've been actually more educative to me than for more information that I could give to you, you know. Okay. Anyway, thank you so much for allowing me to be here. It's a real pleasure to be with you and with all you other boys here and in this beautiful shop which is called Zaveris. Thank you. Thank you. आमचो पृथ्वीचो भूगोल हाज्या वयल्यान आमचे पृथ्वीचे मुवमेंट्स सूर्य हांच्या वयल्यान कशें टायम पृथ्वीचेर चेंज जातात, टायम झोन्स कशे कन्स्टिट्यूट जातात हे आमी आतां पळोवया. आनी हे पळोवपा खातीर हे इल्लेशे एक्सपेरिमेंटा खातीर म्हजे बरोबर हांगा थोडे यंग सायंटिस्ट आयिल्ले आसात, तांची वळख करून घेवया. हॅलो, हांव प्रत्येक शेटये आणि हांव मुष्टिफोंडान 8th स्टँडर्डान शिकता. हॅलो, म्हजें नांव शालीन फेर्नांडीस. हांव 7th स्टँडर्डेन रेड रोजी स्कुलान शिकता. हॅलो, हांव ओम कुवेलकर. हांव 6th स्टँडर्डान मुष्टिफोंड हायस्कुलान शिकता. माय नेम इज सुश्रुत हवालदार. आय एम फ्रॉम मुष्टिफोंड हायस्कूल एंड दिस 8th स्टँडर्ड. ओके, तर आतां आय लास्ट यू द फर्स्ट क्वेश्चन हांव ओमाक विचारता. ओम, म्हाका सांग, तुवें टायम झोन्स म्हणून कन्सेप्ट आयकला? हय. टायम झोन्स म्हणल्यार कितें? पृथ्वीच्या वेगळ्या वेगळ्या जागेर वेगळो वेगळो टायम आसता. ओके, ताका टायम झोन म्हणटा. टायम झोन्स म्हणटा म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी आयकलां आसतलें न्ही. टायम झोन्स डिपेंड ऑन सर्टन मार्किंग्स ऑन द अर्थ. अर्थार आमी मार्किंग करतात. ओके, आमचे अर्थार इमॅजिनरी मार्किंग्स आसात. ताका कितें म्हणटात शालीन? लॅटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स. लॅटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स. ओके, स्ट्रेट लायन्स आसा. स्ट्रेट मार्किंगाक कितें म्हणटात? लॉन्जिट्यूड्स. ओके, लॉन्जिट्यूड्स. लॉन्जिट्यूड जे सगळ्यांनी आयकलां, बट डू यू नो की लॉन्जिट्यूड्स एक्चुअली कितें खबर आसा तुमकां? लॉन्जिट्यूड्स म्हणजे टायम. लॉन्जिट्यूड्स मीन्स एक्झॅक्टली इट इज टायम. ओके, आता म्हाका एक सांगात, कितले लॉन्जिट्यूड्स असतात? 24. सगळ्यांक खबर आसा. ओके, 24 लॉन्जिट्यूड्स असतात आणि प्रत्येक 2 लॉन्जिट्यूड्सांच्या मदीं 14 बारीक लायन्स असतात. 14 बारीक लायन. कितल्यो? बिटवीन 2 लॉन्जिट्यूड 14 लायन्स असतात आणि तांकां आमी म्हणटात मेरिडियन्स. मेरिडियन. ओके, सो प्रत्येक मनीस प्रत्येक जागो खंयच्या नाल्यार खंयच्या मेरिडियनाच्या वयर आसता. ओके, सो आतां जाता कितें, कितले मेरिडियन्स आसा? 14. सो कितले टोटल आमचे हे लॉन्जिट्यूड्स आसात? 24. सो 24 लॉन्जिट्यूड्स तांच्या मदीं 14 मेरिडियन्स सगळे मेळून कितले जाता? 360 लायन्स ऑन द प्लॅनेट अर्थ. ओके, जेन्ना आमची अर्थ रोटेट करता